आयचे घडकेक बसून लोकांक पोटा खातीर गोंयचें आपल्यालें घरदार सोडून गोंय भायर वचचें पडटा. कोण मागीर परदेशांत वता, कोण देशांतल्या दुसऱ्या शारांनी वता. आमचे कडेन शेंकड्यांनी इंजिनियर आसात, कंप्युटर इंजिनियर जाल्ले लोक. आज तांची परिस्थिती कितें? पोटा खातीर एक तर बेंगलोर वच, चेन्नय वच, हैदराबाद वच, पुण्या वच वो मुंबय वच. हो विकास न्हय. म्हणटकच पुर्तुगेजाच्या वेळार जे आफ्रिकेक गेले, युरोपाक गेले, अमेरिकेक गेले आनी आज जे भुरगे आमचे युरोपाक, अमेरिकेक आनी दुसऱ्या शारांनी वतात तातूंत फरक कितें उरलो? फरक कांय उरलो ना. विकास खंय जालो? विकास जालो ना. म्हणटकच 16व्या शेंकड्यांतले परिस्थिती कडेन तुळो करीत जाल्यार आमी कितलेशे फुडें गेल्यात, व्हडलेशे फुडें पावूंक नात. आजूय जर आमकां उदका खातीर हाल काडचे पडटात, विजे खातीर हाल काडचे पडटात, पोटा खातीर हाल काडचे पडटात, नोकरी सोदपाक पयस पयस वचचें पडटा, जाल्यार विकास जालो तो कसलो? एक देख दिवन सांगता, कित्याक तें इल्लें चड बरें स्पश्ट जाता. दोळे मुखार एक गांव हाडचो. त्या गांवांत मंत्री आसूं किंवा आमदार आसूं, ताणें खूब काम केलां. आनी काम कितें केलां? रस्ते चकाचक केल्यात. येवप वचपाच्यो येरादारीच्यो बसी सामक्यो लग्जरी बसीस घाल्यात. पंचायत घर हें ताजमहाला भशेन बांदलां. इतलें सगळें केलां. पूण गांवांतले शिकिल्ले भुरगे बेकार आसात. बेकार आशिल्ल्यान ते गुवळे वखदांचे धंद्याचे भकीक पडल्यात. एक तर त्या धंद्यांत ते आसात वा त्या धंद्याक लागून व्यसनी जाल्यात. कुटुंबां कोसळ्ळ्यांत. घरांतलो लोक सुखी ना. हो विकास? हाका विकास म्हणपाचो? त्या गांवाचो विकास जाला अशें म्हणपाचें? कोणाकय पळयल्यार रस्ते तर सामके गुळगुळीत दिसतात, व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंगो दिसतात. पूण मनशाचें कितें? मनीस सुखी जाला? मनीस समाधानी आसा? कुटुंबां वयर सरल्यांत? घडूंक ना. म्हणटकच हो विकास खंयचे दिशेन वता हाची कल्पना आमकां येता. जर विकास मनशाक केंद्रस्थानार दवरून जालो तरच तो विकास सारको जावंक पावतलो आनी ताजो लाभ लोकांक मेळूंक पावतलो.